चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकाम मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या मणकाम मोतियाम कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माय मोगासो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयचे कार्यावळींत आमी आमचे एक मालगोडे कलाकाराक हाडला. म्हणटोच आदीं तियात्र कशें जाताले, आदीं तियात्र सादर करूंक तांकां कितले त्रास पडटाले, तांच्यो अडचणी कश्यो आसल्यो आनी तें सादरीकरण कशें जातालें, ह्या फाटल्या काळाचेर आमी धांवती नदर मारतले हांव. म्हणटोच आयच्या कार्यावळींत आमचे म्हालगोडे कलाकार जाणें खूब तोकूस घेतला, पालकाचेर खान मारून तें वावुरलां, पालकाची ताणें वेगळे पद्दतीन सेवा केला, ते आमचे कलाकार म्हटल्यार जेसी डायस. जेसी बाय, आयच्या कार्यावळींत माये मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. म्हजोय नमस्कार तुका आनी ह्या प्रुडंटाक. जेसी बाय, तियात्रांत तुजी कितली पिराय आसतना सुरवात जाली आनी कशी? हांव तेन्ना 8 वर्सांचें आसली. होय, 8 वर्सांचें आसली आनी तेन्ना म्हज्या भावाच्या तियात्रान हांवें काम केल्लें आनी त्या तियात्रान काम एक सुरो, म्हजो भाव लुकास कार्दोस, ताच्या तियात्रान एक सुरो तियात्रान हांवें काम केलें. पूण कितें आमकां एक कांतार दिल्लें, म्हाका आनी लॉरस दे तिराकोल, आमी दोगांय भाव भयणां, आनी दोगांय भाव भयणांक आमकां एक कांतार दिल्लें कट्टी घेवन पिकेचें. ती आमची सुरवात जाली, थंयसर आमी सुरवात केली. मागीर हांवें फ्रांसीस दे पार्राच्या तियात्रान काम केल्लें, ताचे हितून आमी त्रियोक आसताल्यो. सुरवातीक तूं भितर सरला तेन्ना कांतारांच म्हणटाले? वय, पयलीं स्टार्टींग आमकां तें कांतार दिलें दोगांयकू, म्हाका आनी लॉरस दे तिराकोला. आनी मागीर फ्रांसीस दे पार्राच्या तियात्रानूय आमकां कांतार आहलें. म्हटल्यार फ्रांसीस दे पार्राची मोदेंच एक ताची हिरोइनीक टायफॉयड जालो आनी तो टायफॉयड जायना फुडें हिरोइनीक आनी एक्टींग करपाक आनी कोण ना जालो आनी वखदार सोगलें. आनी तो फ्रांसीस दे पार्रा आमचो मातसो लांब, म्हणटच म्हाका ताणें कितें केलें, बरे हाय हिल शूज घातले, म्हणजे तेजे हायटीक दिसती पडटा पळय तशें, आनी ताच्या बरोबर म्हाका हिरोईन केली. हे म्हणजे तेजे लाग मोडीसून तियात्र. त्या तियात्रान? वय वय, तेन्ना आमचो बाप सर्गेस ग्रेग बा आसलो तो पार्ट करी. म्हणटच तो काळ आसलो तेन्ना तेन्नाचें वातावरण कशें आसलें? म्हणटच कशे पद्दतीन हे तियात्र जाताले? फकत गांवांतूच जाताले काय भायर आयज जायते तियात्र रावणाक जातात? वय, त्या काळात कशें जाताले? त्या काळार गांवांत जाताले आनी हो सुरवात हांवें केला तो गांवानूच केला. हांव बोमाय रावतालें पळय थंयसरूच सुरवात केला हांवें. मागीर ते हॉलांनी करताले न्हू. हांव बांगवाडी हॉलान पासून नाचल्या, पीटी बांगवाडी. तेन्ना हे आमचे प्रोफेशनल आसो, कोण आमचो सर्गेस बाब एंटनी मेंडीस, आल्फ्रेड रूस, फिलोमेना ब्राज, हे सगळे आसतालेत त्या तियात्रान. आनी ताणें मागीर तेंचे मदेकात हांवूय एक दुयेटाक गोत्रियोक हांव आसतालें. पूण सारकी प्रोफेशनल म्हणटा ती हांव सारकी आल्फ्रेड रोजाक येयलें. दॅट इज इन 63 वर्सां. वय वय वय. जेसी बाय, तो काळ म्हणजे त्या काळाचेर आमी नदर मारता आसतना ते तियात्र जे सादर जाताले, एक एक आमचे आदले जायते जाण म्हणटात की मुंबय तियात्र तयार जातालो आनी गोंयां येतालो. वय, हें कितें, कशें कितें? मुंबय तियात्र म्हणजे आमी चडशे बोमाय आसताल्यो न्हू, बोमाय आमी तियात्र करताले. बोमाय चडशे तियात्र बोमाय चड जाताले, गोंयां जातालेत आमचे. म्हणजे बोमाय आमी आतां गोंयां येतल्यो जाल्यार आमी सगळो तो पंगड घेवन गोंयां येताल्यो. म्हणजे गोंयांत जेन्ना तियात्र जाताले
म्हणजे तुवें आतां आल्फ्रेड रोजाक 1963 म्हटलां की त्या काळार मोबायल नासले, ना फोन सारको नासलो. कम्युनिकेशन कशें जातालें? आमी बोमाय आमी कितें करताल्यो, आमचो एफी म्हणून बाब सर्गेस एफी, ताच्या घरान आमी पयल्यो प्रॅक्टीस्यो मारताल्यो. कित्याक आहा ती आमी सगळी रेसल थंय करताल्यो. कांतारां एकामेकाक शिकोंक जाय ते आमी थंय शिकताल्यो. आनी देरेपेदूत कोणाचे वखदार तर कांतार आसत जाल्यार ते मागीर आमकां येवन घराक शिकयताले. आदीं ते टेप रिकॉर्डर बा तसलें कांय नासलें. 1963 वर्साक जेन्ना तूं एक कॉमर्शियल कशें तियात्रांनी न्हेसोंक लागलें तेन्ना तुमी सगळीं एकठांय कशीं येतालीं? कारण तेन्ना फोन नासले. पयले सुवातेर ह्यो पळय प्रॅक्टीस मारताल्यो तेन्ना गांवांनी हें करता तेन्ना आमच्या घरान मारीत प्रॅक्टीस बोमाई. तेन्ना सगळें एकामेकाक थंय गमयताले, कांतारां शिकयताले. आनी आतां आमी गोंया येता जाल्यार आमकां थंयसर सांगप अमको तियात्र आमी गोंया वता आनी आमी अमकी अमकी कांतारां अमकी अमकी पार्टी हे भाशेन आमकां थंयसर एकठांय मेळोन आमी सांगताल्यो. आनी तुका एक कांतार शिकोंक जाय कितें तो मागीर तूं म्हाज्या घरा येवन शिकयतालो. जशें पळय आमचो रॉबिन वाज, रिको, टिकटा, आमचो बाब पिटर, सी आल्वारेस हे आमी घरा येवन आमकां शिकयताले. आमी वखदार पासून आमी बँडाक रेसल तियात्र हांगासर स्टार्ट जावपाचो आमी वखदार लेगून बँडाक आमची सॉल्फांबा दिल्ली आहा. आमी तशें करताल्यो. म्हणटच ते भाशेन एकठांय येताले म्हणजे पयलें एकामेकाक वचोन सांगतालीं मेवतालीं. वय 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 मुद्दम येताले ते सांगोंक आमकां बाबा अमके टायमार आमची प्रॅक्टीस आहा. पयलीं प्रॅक्टीसेक सांगतालेत न्हू, परवा आमी मारतल्यो. कितें डिफरन्स आसत जाल्यार ते घरा येवन आमकां गमयता. बोमोयचें तितलें हांव नको, तरी आसतना गोंया आयल्या उपरांत गोंया तेन्ना बिजली नासली, लायट नासली. वय सो हांगासर तियात्र कशें जातालें? गोंया आनी हांव पयलींच पावटी आल्फ्रेड रोजाक येयली तेन्ना पेट्रोमॅक्स ते मायक पुतान व्हडले येना, म्हणजे मायक तितलो आवाज भायर येना. पूण आमकां कितें जातालें आमी पळय उलयताल्यो तो मायकूच आमच्या हितूनच आसतालो आनी लोक सारको सायलंट. लोक इतलो तुका हें करी म्हणजे एक तुजें आयको येना, बॉम्ब मारनासलो. लोक सारको सायलंटान आयकतालो. आतां इतले मायक आसून पासून लोक बॉम्ब मारता, अरे मायक मायक अशें यो कितें. पयलीं आमकां खंय आसलें हें सगलें पेट्रोमॅक्साचेर चलतालें आमचें. पूण पेट्रोमॅक्स केन्ना घात करिनासलो? घात करतालो, जातालो घात, पूण लोक सजमतालो. लोक आमचो एकदम मोगाळून सजमतालो. आनी कितें जातालें म्हाका उगडास आसा, हांव तुका एक दाखलो इन्सिडंट सांगता पेट्रोमॅक्साचो. आमकां आल्फ्रेड रोजाचो तियात्र आहलो आनी आमचो सर्गेस बाबरिको आनी टिकटा दोगूय उलयतालेत. आनी तो पेट्रोमॅक्सवालो तो पंपींग करी आनी हांव म्हाजी थंयसर ही सायडीक आहली, म्हाजी कापडां बी आहली. म्हाजो भाव आहलो म्हाजे बाराबर लुकास. तो पेट्रोमॅक्स फुटोना फुडें सगलो आनी आमचो बाब रिको उक्तो आहलो आनी तेज्या आंगाक सगळी लेव चड आहलेली. तो उजो सारको ताचेर आयलो. तो तेका उजो तो पेटलो तेज्या आंगाक. तिकटान आमचें कितें करपाची स्टेज आहा, स्टेजी पोंच्यान वचून सारको बँडवाल्याच्या थंयसर गेलो आनी हे रिकोक सगलो उजो लागून म्हाजो भाव आहलो, म्हाजे बान आनी कोण आहलो थंयसर लो म्हटलो ते मातयेन लो तेका लोवंक दिलो आनी बान कोणाचें खोमीस आहले फुदेलीर तें तेका धरून तेजें हें करून तेजो उजो हें केलो. हो पेट्रोमॅक्साचो इन्सिडंट हांव केन्नाच विसरचें ना. राय तियात्र आमचो आल्फ्रेड रोजाचो. ताबडतोब मागीर तेका हॉस्पिटलान व्हेलो. तेन्ना मारगांव हॉस्पिटल न्हू आशिल्लो हॉस्पिशो तें, तितून तेका व्हेलो. मागीर आमी तियात्र करचो पडलो न्हू. मागीर कितें जातालें बाबा आरुशीन तूं कर रे बाबा ती, बाबा तूं हो कर, एकामेकाक ते पाडती आमी सोबोन वताल्यो आनी खाण मारीत आनी केन्नाशें हांव करिना, आंग काडिनासलें. म्हणजे ते वेळार सगळीं बरोबर एकठांय यो. आतां रिको नानू, रिकोची पार्ट कोण करतलो? बाबा आरुशीन तूं कर रे. तेका पार्ट आसनासलें, तो कांताराक चड आसतालो, तो करी बाबडो.
पूण एक त्या काळाची गजाल म्हटल्यार प्रॉम्प्टींग तितलेंच नेटान चलतालें. वय प्रॉम्प्टींग चलतालें आनी आमी सगळे आमकां आदल्या तियात्रिस्टांक एक संय आसली. आमी तियात्र कोत्ता खरी म्हटल्यार एकामेकाची नदर धरताल्यो. आतां तो कितें पार्ट कोत्ता तें कितें पार्ट कोत्ता आनी आमचो सर्गेस आल्वारीस बापाचें सदांच सांगणें आसलें, चेडवा ती पार्ट कोत्ता ती पळय आं, नदर मार. चेड्या ती पार्ट कोत्ता ती पळय, नदर मार. केन्नाय कितें अवकाश घडूं येता तुज्यान करूं येता. हे म्हणून आमी ती प्रॉम्प्टींग आमकां आसतालें, भिरांत नासलें प्रॉम्प्टिंगाचेर. जयसीबाई, तो काळ आनी त्या काळाचेर आमी नदर मारता आसतनाच आयज आमी पळयतात की खंयची एक घरांतले सीन आमी घराब्यांत आसतात, घरांत सगळीं बसून आसतात, तेन्ना त्या काळार कॉस्ट्यूम कशें आसताले? तें आमकां डायरेक्टर पयलेंच सांगतालो, बाबा तूं गरीब वस्तोरी, तूं गरीबा वय, तुजी बेश्टीं कापडां जाय, कांय ना. तूं एक रान बायल जाल्यार गोवन नासलेली जाल्यार तुज्या हातीन कांय ना. सोजमोले ती एक हेची पितुळाची कांकणां येतालीं सिल्वराची, ती बेश्टें एक एक घालप, कानांतलें ना आनी बेश्टें पालो घालून घरान येताय तूं वांडो, हे भाशेन आमकां डायरेक्टर सांगतालो आनी ते भाशेन आमी सगळीं चलताल्यो. म्हणटच ती शिस्त तुवें आसताली दाखयतालो. तूं गरीब चेडू, तूं गरीबपणान न्हेसोंक जाय, लोकांची सिंपती येवंक जाय म्हणो तुका. हे करून आमी डायरेक्टरांच्या सांगण्यांनी चलताल्यो. जे पळय आमकां डायरेक्टर सांगता तें आमी कोत्ताल्यो. आमी म्हणोन आसल्यो ना ना तिजो हांगा हें जालें आतां व्हडलें न्हेसोप आहा आनी हें तें आमी तें आनी तेज्या डायरेक्टरा वयर आमी चलोन आसल्यो. आयज आमी पळयतात की आयज जायत्यो सुविधा आमकां मेवतात, आमी हाचेर उलोवचेंच, पूण त्या काळार तितल्यो सुविधा नासल्यो. आयज दर एकलो आपुणूच आपलो मेकअप कोत्ता, त्या काळार मेकअप मॅन हो स्पेशल आसतालो. वय त्या काळार आमकां मेकअप मॅन आसतालो. एक आमचो कायती म्हणून आसो, सर्गेस आमचो कायती, आनी तेजो एसिस्टंट आसतालो ग्रेग, तोय मेलो. आनी बारीक मागीर आमचो वालेन मास्कारेन तो आसो तियात्रान जाल्यार तो कोत्तालो. मागीर जेफरीन आमचो कालांगूटचो तो कोरी. आमकां हे मेकअप मॅन आसतालेत. मागीर आमी सगळीं चेडवां हें जाल्यो, मागीर आमी आमचो धाकलो आमी आमचो मेकअप हाडूंक कमेस केलो. पूण आमकां मेकअप मॅन आसतालोच. आनी आमचो सर्गेस बाब आल्वारीस मेकअप मॅनाक आनी प्रॉम्प्टराक केन्नाच सोडिनासलो. तूं बाय हार्ट कर, तो बाय हार्ट कर, तें बाय हार्ट करात, तुमी बाय हार्ट करा. प्रॉम्प्टराक तो बेश्टो तरी दवरतालो, तेचेंय पोट म्हणून आसुनी तियात्राक. ना तुका प्रॉम्प्टींग नाका, तूं प्रॉम्प्टर नाका, मेकअप मॅन तूं नाका, ती सगळीं कोत्तात मेकअप. आतां दादले लेगून आमचे मेकअप मॅन मेकअप कोत्तात. बट आमचो सर्गेस बाबा आल्वारीस केन्नाच मेकअप मॅनाक आनी प्रॉम्प्टराक भायर दवरिनासलो. आतां गोंया आयल्या उपरांत जे गोंयचे तियात्र आसात तातूंत तांकां ह्यो आयज जायत्यो ट्रान्सपोर्टाच्यो फॅसिलिटीज आसात, वय बरे भशेन वचोंक जाता. वय त्या काळार कशें आसलें? त्या काळार आमी बोमायतान येताल्यो तेन्ना आमकां घर कोत्तालेत रावपाक. एक बोर्दा आनी एक आमचे सर्गेस सोजा फेरांचे फातोड्डा, ते आमकां घरां कोत्तालेत. आनी आमकां घरान आमकां तिगी बायलो आमकां रांदपाक आसताल्योच. आमकां थी भिरांत आसोनासली. तियात्र जालो आनी तेन्ना कार्रेती बसिना कार्रेती इतलीं जाणां आहा. आतां आमचे गोंयचे तियात्रीस आमकां जॉयन जातात. समज आहात आमच्या तियात्रान जाल्यार आमचे बाब आल्वारिसाचें एकूच सांगणें आसलें, तुमी गार्डनान न्हिदो नाकात, आमी घर केल्लें आहा. त्या काळार जे गोंयचे तियात्रीस आसात ते गार्डनान न्हिदताले. ते बाबडे गार्डनान न्हिदताले. वचपाक ट्रान्सपोर्ट कांय मेळनासलो न्हू, वचपाक कांयच ट्रान्सपोर्ट नासलो. मागीर कितें करतले ते बाबडे थंयसर गार्डनान बसून रावताले तियात्र करून. मागीर तांणी शेअरिंग करून तांणी मोटर अरेंज केले आनी ते चौक पांच जाण येताले आनी सगळे वास्कोथान येताले. सो तांकां तें बऱ्याक पडटालें. पूण आमच्या तियात्रांनी आमी बोमायतान येयले आनी ते आहात जाल्यार आमचें सांगणें एकूच आसलें, तुमी सगळे यात आमचेशी रावात,
सुसेगाद न्हिदात, तुमकां जाय तेन्ना सकाळीं उठात, च्या बा पियोन वचात. आनी आमचो बाब सी आल्वारीस सदांच आपल्या कामदारांक, आमकां रांदपी आहले तांकां, ते सकाळीं वयतलो, एंटिनी वयतलो, नेल्सन वयतलो, तांकां सकाळीं फुडें च्या बा दिवन धाडात तुमी, हें ताचें सांगणें आहलें. आतां एक तियात्र समज आरंभल आसा, वय तुमी फातोर्डा रावतात, वय जाल्यार आदी तियात्र चडशे रातच्या 10-10:30 वरांचेर कॉमेस 10:30, वय 10:30 टायम आसतालो. तर तुमी कितल्या वरांचेर फातोर्डासून भायर सरतालीं? आमी आतां 10:30 म्हणल्यार तेन्ना कांय ना न्हू, आमकां ओडी तेन्ना आमची कार्रेत आमकां आसताली, आमी फातोर्डान कार्रेतीर बसताल्यो आनी आमी येताल्यो, आमी भायर सरताल्यो 6 सुमार, 6-6:30 सुमार भायर सरताल्यो आमी. त्या प्रमाणे पावोंक जाल्लें आमकां. आनी तेन्ना रस्ते पळयना, हितून बेश्टे ये, आनी तेन्ना पूल ना कांय ना, तर आमी येताल्यो. आनी मागीर येवन मागीर आमकां आमचे समज शेवले ते वाटेन तियात्र आहा, मांद्र्यां, चोपडें, आरांबोल, जाल्यार आमी आमची कार्रे ते वाटेन दवरताल्यो. फेरीबोट आहा जाल्यार कार्रेतूय घेताल्यो आमी. फेरीबोट ना जाल्यार कार्रेत आमी थंय दवरताल्यो आनी तेन्ना ओडयांनी आमी वचप. आनी आमी ओडयांनी वयताना आमकां भिरांत दिसताली, ती ओडी हलताली न्हू, आनी आमचे बॅटी फन्स ते ओडयेक सारके भियेंताले, ते बॉम्ब मारी पडल्यात. ताका लागून आमी ताका मातशें सांबाळून दवरताल्यो, कांय जावचें ना, भियेनाकाय म्हणून. आनी खरेंच हालता ती भिरांत दिसो. आतां हो तियात्र एक आरंभल तियात्र जावचो आसा, तुमी थंय पावच्या पयलीं लोक आसतालो काय तुमी गेल्या उपरांत लोक येतालो? ना, थोडो लोक थंयसर बसोनूच आसतालो. आमी थंय पावले आनी आमचें पावप कितें, आमी 10:30 तियात्र म्हणल्यार आमी थंयसर 9 पावताल्यो. आमी 9 पावले म्हणटच जण एकलो आपणाचे जाग्यार बसलो, काडली आपणाची कापडां, मेकअप करून कॉमेस जालें. टायम आनी वेस्ट ना. 10:30 म्हणल्यार लोक केन्नाय मातसो फेस्त बीस आसल्यार लोक मातसो लेट येतालो. म्हणल्यार 10:30 म्हणल्यार फूल जातालें सगलो. आनी तेन्ना तो माटवान बरें दिसतालें. आतां तियात्र सादर जातालो तो कितल्या टायमाचो आसतालो? 3 वरां उणी. 3 वरां उणी आसतालो. वय आतां एक कांतार रिपीट बा गेली, एक 4-5 कांतारां रिपीट गेली जाल्यार मातशें. पूण रिपीट जाताली? वय रिपीट जातालींच कांतारां आमची. जसो पयलीं आमचो एज ब्रिटन, आमचो जाशिंत वाज, मागीर आमचो त्रियो केन्नाय बरो सब्जेक्टाक त्रियो आहलो जाल्यार आरोशीन हांव, बाब पिटर, तो बाब पिटराचें कांतार, डुएटां आमची बाब सी आल्वारेसाची, तेजे बरोबर ते डुएटां भितर डिसेंट म्हणल्यार रिपीट वेताली. केन्ना तरी असो 4 वरां मेरेन तियात्र चल्ला? ना, इतलो जावंक ना. इतलीं 4 वरां ही आमचो वचोंक ना. आमी सारके प्रिपेर्ड आसताल्यो न्हू, सगळे बँड अमकीच कांतारां, आमी 12 ते 14 कांतारां ते भितर, आनी ते 7 पड्डे. पूण त्या आदीं 17-21 कांतारां अशें केन्ना तरी तियात्र तुका नेसोंक चड कांतारां आसलेलो तियात्र? ना, चड कारण ते केन्ना एक समज एक्स्ट्रा. आनी आमचें कितें जातालें, बाबा आल्वारीस सगळे नवे कलाकारांक हाडी. आतां आमची कांतारां आहात, आमची कांतारां बरीं आहा, आमची कांतारां आतां नव्यांक कोणाक दोगांक हाडलेत तेणें, तांची 2 वाडटालीं, ती वाडी. पूण जशें बाय म्हणजे म्हज्या भुरगेपणांत म्हाका उगडास आसा ते भाशेन, म्हणजे 63च्या उपरांत, तेज्या उपरांत बरे उपरांत, की हॉलांतल्यान ज्या माटवांतल्यान भायर सरतना आमचे जायतो लोक ते कांत जावं कांतारां गुणगुणत भायर सरताले. हें कित्या पासत? तांकां इतले तो लोक इतलो हें आसतालो, म्हणजे रोकडोच पिकअप करी. आतां एक आल्वारेसाचें डुएट, ताचें डुएट आसत जाल्यार ताचें एक डुएट म्हणल्यार एक तियात्राची स्टोरी म्हणटा पळय ते भाशेन तो लोक ते स्पेशल लोक आल्वारेसाची 2 डुएटां आसत म्हणत जाल्यार खुशाल जाताले. कितें तरी तेजी मॅसेज घेवन तो वयता. आयच्या भाशेन तेन्ना मोबायलूय नासले रेकॉर्ड करून. ना, लोक बाबडो गुणगुणान वयतालो. पूण एक म्हाका उगडास आसा की तियात्र जाला ते सुवाते वेले जे रेनेर आसात ते दुसऱ्या दिसा माडार चडोवन
ते म्हणटालेत ते तांकां उमेद ती चोडटा चोडटा ते म्हणत वयतालेत उमेद ती तांकां इतलो म्हणजे आदलो लोक तुका हांवें तुका सांगला न्हू इतलो सारको बारकायेन आयकतालो लोक केन्नाच मोदें हें उलयनासलो डिस्टर्ब नासलें सारकें स्मूथली वेतालें. जेसीबाई तुका त्या काळा वयलो म्हणजे सुरवातेक जायती गजाल आमकां उगडास सोदता कारण आमी ल्हान आसतना जें कितें म्हणटात तें आयजूय आमच्या तोंडांतल्यान येता पूण असो कितें तरी तुका कांतार त्या काळा वयलें उगडास आसा? त्या काळायलें कांतार म्हणल्यार वय तुवें देरेपेतूच म्हाका हें विचारलें सगलें. हांव 8 वर्सांचें आसतना हांव आनी तुका सांगलां हें लॉरन्स दे तिराकोल म्हज्या भावाच्या तियात्रान आमी कोट्टी घेवन कांतार म्हणटालो बिकेचें दोगांय जाणां. तें कांतार हांव तुका एक 4 वळी म्हणून दाखयतां. देवा कोसली आमी आदाली चूक भुरग्यासपणार तान भोगता येदू माय पाय आसलो तेन्ना जायते भोगले सू एक पयसो घालाच पोटाक लागल्या भू न्हिदप आमचे फूट पायलेर पोना कांतरून तो उशक नाल्लाचे एक घेता सो फामील इतली आसोन सूद करिना कोण भुरग्यासपणार भोगता हे ओदरूस पो. जेसीबाई हें गायतना तुका खंयच्या स्टेजीचो उगडास येतालो? खंयची स्टेज तुका दोळ्या मुखार आयली? दोळ्या म्हाका म्हज्या आतां लेगून दोळ्यान दुकां आयलीं. आमी ते कांतार म्हणटाना आमकां कितें सांगलेलें तुमी रडोंक जाय रडोन हे कांतार म्हणोंक जाय लोक तुमकां पयशे घालतलो रडोन म्हणोंक जाय. आनी म्हाजी माय आनी लॉरन्स दे तिराकोलाची माय ती फुड्यान बसताली ती रडटा ती पूण आमकांय रडोंक येता न्हू ते रड पयलीं तेन्नाच सान म्हजी सुरवात ती रडपाची पळय जाली ते आयज पासून खंयच्याय तियात्रान म्हाका रडपाचीच पाट मेवता. आनी देवाक आर्गां हांवें केन्नाच आयज पासून हें ग्लिसलीन कितें म्हणटा तें म्हाका खबर ना हांव केन्नाच लायना. म्हणजे तूं त्या कॅरेक्टरान भितर येता? वय त्या कॅरेक्टरान भितर वचूंक जाय तुवें नियाळ करूंक जाय पळोवंक जाय. आतां तुका एक डायरेक्टर तुका स्क्रिप्ट दिता ही वाच बाया ही अमकें तुजो रोल तो रोल तुवें पळोवंक जाय पयलो तो कॅरेक्टर पळोवंक जाय तुवें कहो कितें कात पळय तो सारकें डीप वचोंक जाय तुजो कॅरेक्टर तुका कळटा कितें कात आनी पळय तें तुजें तो ते फिलिंग्स खंय घालूंक जाय कितें करूंक जाय तें तुका कळटा. तेन्ना तियात्रांनी कितले सुमार कलाकार आसताले? आल्वारेसाचे आमच्या तियात्रान जायते कलाकार आसत तेजी चेडवां 5-6 चेडवां आसतालीं आनी तो केन्ना कोणाकूच बायद धरिनासलो. कितें तरी एक कांतार कितें एक पार्टीक वो कितें प्रॉम्प्टराक सोदी तो एक पोस्टमॅनाचे हा जाल्यार तो हाडितो आमचो बाबू मडगांवचो तेका तो सोडिनासलो तेका पुत्यान एक हें करीतो. म्हणजे एक 15-20 कलाकार आसताले वय वय वय. आनीक चडशे म्युजीक तो बोमयच्यान हाडटालो काय गोंयच्या म्युझिक? बोमायसानूच बोमायसानूच हाडीत वय वय. आनी जाय जाल्यार केन्ना मागीर गोंयचे कोणाक घेतले जाल्यार पूण बोमायचे आसतालेत आमचे म्युजिशियन. चडशे तुका कोणाचे तियात्र त्या काळार न्हेसोंक योग मेवलो? हांव सगल्यांचे नाचल्या. तुका ते बाब तुका सांगत जाल्यार हांव म्हाजे डायरेक्टर पळय आहात 116 डायरेक्टरांक हांवें काम केलां. 116 सगल्यांची नांवां आहात म्हज्या लागीं बरयल्लीं सगल्यांची. 117 तेदूस म्हाका उगडास येयलो पूण आतां उगडास येना तो कोण पळय देरेपेतूच म्हाका म्हापसा मेवन सांगलें तुवें म्हाजो तियात्र केला मुगो बाय म्हणून म्हाका तेजें नांव येयना आतां एक्चुली. पूण दोत तूं 116 डायरेक्टर म्हजे आहात. त्या तेंपार आल्फ्रेड रोज आमचो पयलोच आमचो म्हाजो भाव मागीर फ्रांसीस दे पार्रा मागीर SB रेडिओ एस पार्रा
मागीर आल्फ्रेड रोज, सी आल्वारीस, मास्टर वाज यांच्या तियात्रांनी, रिकोरॉड यांच्या तियात्रांनी हांव सगळ्या नाचत केली. बॉयर, रेमी, जाशिंत आनी सगळ्याच्या तियात्रांनी वेगवेगळ्यो भुमिका केल्यो. वय वय वेगवेगळ्यो चडश्यो म्हाज्यो मायच्यो चड जाल्यात. 16 वर्सांचेर सावन आसतना प्रेम कुमारान एक तियात्र कोणाचो डायरेक्ट केलो एम कोण म्हणून, आनी तातूंत पयलेंच म्हाका एक जेलीन दाखयतात ते म्हातारी जावन, आनी तिचर हांव जेलीन बसून ते म्हातारीचें हें करता आनी तितून रडटा. तितून म्हाजी चड सिंपती लोकांक गेली. आनी मागीर कितें जातालें, कोणाच्या तियात्रान सगळीं हिरोईन जावंक सोदतात. ते ओफील बाबडे भुरगे तेय माय जाता. हे तुज्या पदराक पडटालें. वय कोण ना जाल्यार म्हाजेर पडलें तें. आनी हांव म्हणटा हांव व्हड नशिबोंत असली मायचो रोल करपाक म्हाका लायक जाता. हांवें केला, हिरोइनीचो केला, चड करून हेचो करूंक नाय, रागिश्ट बा एकूच पार्ट केला हांवें, पाश्कॉल म्हणटा. कारण सुरवातेकूच तुज्या हातांत कोट्टी दिल्या आनी रडोंक लायला म्हणटा तें तशेंच उरलें. जसी बाई, तुज्या कडच्यान आमकां जायतें इन्फॉर्मेशन मेवलें जें आयज आमच्या जायत्या तरणाट्यांक फावो जाता. कारण ताचो फायदो जाता. कारण युनिवर्सिटीन जायते जे प्रोजेक्ट करतल्यांक ही इन्फॉर्मेशनाची गरज आसता. आनीक ही कार्यावळ पळयल्या उपरांत घडये तुज्या फुडें कोणूय ही आमची तरणाटी पावत येतात कॉलेजीची जायतीं भुरगीं म्हजेशी येतात. तेंचे प्रोजेक्ट आसता न्हू तेन्ना ती जायतीं येताना सगळीं 7-8 जाणां येतात. एक क्वेश्चन करतात, येतात, धाडटात. तुवें मोलादीक वेळ दिलो आनी फाटलें आमी थोडें भोव नियाळ केलो, लोकां मुखार हाडलें. आनीक जायत्या जाणांक ही कार्यावळ पळयतना आपल्याय आदल्या जिवितान जें कितें घडलां, कशें आमी तियात्र केल्यात हेंवूय तांच्या नदरे मुखार आयलें आसतलें. तुवें तुजो मोलादीक वेळ दिलो आनी आमच्या स्टुडियोंत आयलें. ही कार्यावळ आमी लोकांक सादर केली. खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायेकतान चड आनीक चड देव बरें करूं. बाब तुकाय देव बरें करूं आनी प्रुडंटाकूय मागता देव बरें करूं. आनी असोच तुमचो वार सगळ्यांक हाडून बरे भाशेन चलो हांव मागता. थोड्या वेळामध्ये आमी खूब वर्सांच्या आदीं म्हणजे आमी गोंय लिबरेट जावच्या काळाच्यो पयल्यो थोड्यो भोव गजाली मारल्यो तुमी आयकल्यो. खेरीतपणी जेसी बाईक देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनीक आयची ही माणकां मोत्यां कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदेवस.